प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 17वो विसवोर वोड 1 ते 11 पर्यंत. John chapter 17 verses 1 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. अशें उलयल्या उपरांत आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळें, बापा, वेळ पावलो. पुतान तुका मोहिमा दिवची. तुज्या पुताक मोहिमे वोग तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तान ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर ह्या मनशा कुळाचेर तुवें अधिकार तुका ल्यास खोऱ्या देव आनी जाका तुवें पळयलाय जेजू ओळखून घेव. हेंच तें सासणीक जिवीत. हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें हांवें सोंपलो. आतां बाबा, संवसार आसचे आदीं जी म्हाका तुज्या सांगाता मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्ल्या त्या मनशाक हांवें तुका ओळखूंक पावयलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले आनी तांणी तुजे उतर जे सगळें तुवें म्हाका दिलां ते तुजे कडसून येता म्हूण आतां ताका जी शिकोवण तुवें म्हाका दिल्या ती हांवें ताका दिल्या आनी तांणी ती मांडून घेतली आनी हांव तुजे सून आयला म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलो आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी तांचे पासत हांव मागता. संवसारा पासत मागीर पूण तुवें म्हाका दिल्ल्या तांचे पासत कित्याक ते तुजे. जे म्हजें तें सगळें तुजें आनी जे तुजें तें सगळें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळी. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसा आनी हांव तुजेशी येता. पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्ल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी. प्रितीच्या भाव आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत ह्या 17वी वडीन जेजू आपल्या बापा कडेन मागणी करता. आनी आख्खी 16वी वड जी आमी आतां 1 ते 11 पर्यंत वाचल्या तातूंत जेजू मागणें करता बापाक आपल्या शिसां पासत आनी फकत आपल्या शिसां पासत न्हय पूण तुजे पासत म्हजे पासत आख्ख्या संवसारा पासत. आनी आयज भाव हे 4थी वडीन आमचो नियाळ आमी करुया. जेजू कितें म्हणटा? हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिलें काम हांवें सोंपाडलें. भाव ही 4थी वड हांव परतून वाचतां. हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें सोंपाडलें. भाव जेन्ना ही उतरां जेजू उलयल्लो त्या वेळार तो आजून खुर्सार वचोंक नासलो. ताणें आजून मनशा कुळाची सरवण करूंक नासली. पूण जें ताणें काम ताचे पयलीं करूंक जाय आसलें तें जेजू आतां सोंपायता, काबार करता. जी शिकवण ताणें आपल्या शिसांक दिवंक जाय आसली, लोकांक दिवंक जाय आसली, बापा वयर बापाची मोगाची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक जाय आसली, ती सगळी खबर ताणें सांगून काबार केली. आनी आतां ताचो वेळ पावलो आतां खुर्सार वचोन आमच्या सोरोणे पासत मरपाक आनी आमकां सरवण दिवपाक. आनी तो म्हणटा, बापा, तुवें म्हाका जें काम दिल्लें हांवें सोंपाडलें.
भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की जेन्ना देवान मनशाक रचलोलो, आदाम इवीक रचलोलो, ताणें मनशाक आपलो सारको रचलो. म्हणजे मनशाचेर सोयम ताणें केल्लें आपले भाशेन मोग करपाक. पूण आमी जाणो कितें घडलें तें भितर. आदामान आनी इवेन तें पातक केलें आनी देवाच्या उतराचेर आड गेली आनी आतां पातक ह्या संवसारान येयलें. आनी भाव भयणीनो, जी पदवी देवान मनशाक दिल्ली, ती पदवी आतां आदामान आनी मनशान ती आतां सैतानाक दिली. पूण भाव भयणीनो, देव आमचो इतलो मोग करता. देव जावन आसा, देव स्वर्गार, पूण आतां मनीस जावन ह्या संवसारान येता. आनी जेजू वरवीं भाव भयणीनो, जेजू मनीस जावन आमचें मरण मोडटा. जें आमकां फाव जावंक जाल्लें तो घेता आपल्या कुडीन आनी मोडटा. आनी आतां आपल्या मोन्ना आनी पुनरुज्जीवना वरवीं तो आतां आमकां आमचो संबंद, आमचो मोग देवाशी घट करता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, देव आमकां जेजू भाशेन एक काम पाठयता. जेजू आज चवथी उडयन म्हणटा, हांवें तुका पृथ्वीचेर महिमा दिली, तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें सोंपाडलें. म्हणटच आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, जेजूचेर सोत मानून देवाचेर आमी आतां देवाची भुरगीं जाता, आनी देव आतां आमकां एक काम सोंपाडटा. म्हणजे देव आमकां एक काम दिता. आनी भाव भयणीनो, देवान आपलो शीमे नासलेलो मोग आमकां दाखयला जाल्यार, ताणें आमचो इतलो मोग केला जाल्यार आतां आमी कितें करूंक जाय? तो जबरदस्तीन आमकां तो कितें करपाचें आहा तें करूंक दितलो काय? ना. भाव भयणीनो, जेन्ना हो मोग आमी अणभवता, जे जेजून आमकां दाखयला खुर्सार, आतां भाव भयणीनो, आमी मोगान आमच्या देवा कडसून आमी 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 सरपट पडटा आनी जी येवजण आसा ताजी आमच्या जिवितांत ती आमी करूंक पावता. आयज भाव भयणीनो, ह्या 17 वडीन जेजू आविस्वर 17 आख्खो आविस्वर 17 वड 1 ते 11 पर्यंत जेजू आपल्या बापाशी मागणें करता. आनी भाव भयणीनो, ज्या भाशेन हे चवथी वडीन जेजू म्हणलें, बापा हांवें तुजें जें काम तुवें म्हाका दिल्लें तें हांवें सोंपाडलें, तेच भाशेन भाव भयणीनो, आतां आमच्यान हें काम जें देवान आमकां दिलां, ताज्या उतरा वरवीं, ताज्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान करूंक जाता. जेजून आमकां सांगलां की तो आमकां चाकर म्हणून मानिना, पूण तो आमकां आपले 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 आमीक म्हणून, आपले दोस्त म्हणून, आपले इश्ट म्हणून तो आमकां आतां मानून घेता. आनी इश्ट जाल्यार आमकां ताणें सगळी बरी खबर देवाची, सगळी खबर आपल्या बापाची आमकां कोडीत केल्या. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून आपल्या सुर्गीच्या बापाची येवजण जी आसली ताका ताणें बापाची खोशी केली, तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्यान आतां देवाच्या उतराचेर सोत मानून आतां आमच्यान देवाक महिमा दिवंक जाता. पूण भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमचेंच करूंक सोदता, आमचीच खोशी करूंक सोदता, आमच्यान देवाची खोशी करूंक जाता काय? आमी जेन्ना उठ्ठा सकाळीं, वय थोडें मागणें करता, तेज्या उपरांत आमी आमचें काम करता, पूण एक एकल्या तोडीर सुर्गीचो बाब आमकां सांगता, म्हजी खोशी करात. आनी देखून ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान भाव भयणीनो, आमच्यान आतां जीं कामां आमी करता, पवित्र आत्मो आमकां सांगता ती, त्या वरवीं आमच्यान देवाक महिमा आनी वाखाणणी आनी दिनवास दिवंक जाता. पूण आमी जेन्ना आमचीच खोशी करता, आमकां महिमा मेळटा, लोक आमकां पळयता, पूण आमकां पळोवच्या सोदेक तांणी जेजूक पळोवंक जाय. तर आयज भाव भयणीनो, आमी देवाचें भोगसणें मागुया. ज्या पावटी आमी आमचेंच चिंतलां, आमच्योच खोशी केल्या, आमी आयज हें देवाचें बरें फळ जें आमकां देवान दिलां करपाक ह्या संवसारांत, जे भाशेन जेजून केल्लें तें आमी करूंक ना जाल्यार आयज खरीच भाशेन देवा कडसून भोगसणें मागुया. आनी ही जी देवाची येवजण आसा, हें देवाचें काम जें आसा ताणें आमकां सोंपाडलां, तें आमी करूंक पावूं. आयजतान आमी देवाच्या उतरा वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें करपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां आजीस जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव